कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। हवामान खात्यान जाहीर केल्ल्या अदमासा प्रमाण मार्च ते मे या काळात चडांत चड तापमान सरासरी परस चड आसपाची शक्यताय आसा। फुडले 2.5 म्हयने अशीच वा ताचे परस चड उष्णतायेक तोंड दिवचे पडटले। शेनवारा गोंयांतले चडांत चड तापमान वाडिल्लेच आशिल्ले। पणजे चडांत चड तापमान 36.6 अंश आणि मुरगांवांत चडांत चड तापमान 36.3 अंश नोंद जाला। फुडले 7 दीस गोंयांत चडांत चड तापमान 35 ते 37 अंश सेल्सियस मदीं उरपाची शक्यताय आसा। मजगती राज्यांत वाडत आशिल्ल्या तापमानाक लागून भलायकी खात्यान जतनाय घेवपाचो सल्लो दिला। ते प्रमाण दनपारां 12 ते 3 वरां मजगती घरांतल्यान भायर सरप टाळचे, उदक पिवचे, भायर सरतना सुती कपडे घालचे, वतात वतना तकली दाबची, अस्वस्थ जाणवल्यार दोतोरा कडेन वचप, सोरो च्या कॉफी पिवप टाळचे। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।